आमी मोले हांगा आसा जे जाग्यार मोले आउटपोस्टाचेर काल कोळी पुलिसांनी लालू सिंग एका रिवॉल्वर घेवन येतना एस टी बसींतल्यान अरेस्ट केल्लो आनी अनमोड हांगा रामनगर पुलिसांनी दोग जाणां बसींतल्यान एस टी बसींतल्यान जे हुबळी वयताले तांकां अरेस्ट केल्लो दोग जाणां अरेस्ट केल्ले एक गोवर्धन आनी एक मेघवाल म्हणून सगळे तिगांय जे आसले राजस्थानाचे तेंचे बरोबर आनी एकटो आसलो तो पळोवन वचपाक यशस्वी जाल्लो टोटल 4 जाणां एस टी बसींच्यान प्रवास करताले हुबळी वचपाक गोंयच्यान आनी जेन्ना पुलिसांनी हेंचे संदर्भांत चवकशी केली तेन्ना चवकशेक सांगलां की तेंचो आनी एकटो मनीस आसा बेंगलोर हांगा तो थंयच्यान तो बेंगळूर हांगा तो थंयच्यान ती सुत्रां हालयतालो आनी तो सगळे कारणीभूत अशें कळयलें आसा आनी जेन्ना कुळी पुलिसांनी जेका लालू सिंग हाका अरेस्ट केल्लो तेका जेन्ना कोर्टान जिल्हा सत्र न्यायालय सांगे हांगा हजर केल्लो आसता तेका 5 दिसाचो रिमांड दिला तशें रामनगर पुलिसांनी दोग जाणां अरेस्ट केले तांकां कारवार कोर्टान हजर करून तांकां 14 दिसाचो रिमांड केल्लो आसा अदीक चवकशी चालू आसा थंयचे एस पी बीन गांभिऱ्यान घेतलेले आसा तशें आमचे मडगांव एस पी सुनिता सावंत हिचे कडेन आमी संपर्क सादपाचो प्रयत्न केलो की म्हायती घेवपा खातीर पूण तिजो संपर्क जालो ना तेन्ना हे जे तिगांय आयिल्ले गोंयांत 4 आयिल्ले ते कोणाक मारपा खातीर आयिल्ले तेंचे कडेन रिवॉल्वर कित्याक आशिल्ली गोंयांत कितले दीस ते वास्तवाक आशिल्ले हेची म्हायती ते काडटा सद्या पुलिसा कडल्यान तेंची म्हायती काडप चालू आसा पूण ते कांयच सांगनासतना म्हायती मेळपाक खूब अवघड जाल्लें आसा पुलिसांक तेन्ना पुलिसांनी आमकां कांय म्हायती दिली ना हेजेर की तेंची डिटेल्स कितें आसा ते विचारले जाल्यार ते कांय सांगना सद्या आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा अशें ते म्हणटा गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.